आम्ही चिमलकरांनी चिमला तळ्याच्या बाबतीत जे युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ ह्याच्या विरोधात जे आम्ही आंदोलन छेडलेले आसा त्या आंदोलनाचो 44वो दीस आमकां सगळ्यांक खबर आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे माननीय गोयचे मुख्यमंत्री हाणी 30 तारखेर 30 जानेवारीक हांगा या आझाद मैदानाचेर हांगासर येवपा पासून आमचे जे महाआंदोलन जे आसले हांगासर जावपाचें आसले ते बंद करपा खातीर 29 जानेवारीक रातच्या 10:30 सुमार तांणी म्हाका फोन केलो आणि फोन करून तांणी म्हाका सांगलें की तुम्ही जे 30 तारीख जे आंदोलन हांगासर करपाचें आसा ते हांगासर करूं नाका पणजेन येवं नाका आणि पणजेन जर आयले जाल्यार तुमचेर कारवाई जातली 163 कलम जे आसा पयलींचे 144 कलम ते हांगा लागू जातले आणि हांगासर कितें घडूंक शकता जे हांगासर पब्लीक येतले तांकां तुमी कंट्रोल करूंक शकचे ना आणि हे आणि ते तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की डॉक्टरान म्हणा अथवा पर्यटन मंत्र्यान खंयच अशें म्हणूंक ना की आमी हे प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल थंयसून दुसरे कडेन हालयता म्हणून जे कितें आमच्या पर्यंत पावले ते सगळें तुमच्या मार्फत पावले तुमचे कडेन जी कितें प्रेस रिलीज आयली ती तुम्ही प्रसिद्ध केली त्या माध्यमांतसून आमकां पावले सो त्या वेळार हांवें डॉक्टराक म्हटलें की तुम्ही हे जे कितें सांगता आमी गोंयभर सगळ्याक फिरून हांगासर लोकांक आपयल्ले आसा लोक येतले 30 तारखेर तेन्ना तुम्ही कितें आतां म्हाजो सँडवीच करपाचो चिंतला काय म्हणून आणि आता फाल्यां आमचे हे महाआंदोलन आसा आणि आयज आता राती कडेन गोंयान कोणाक म्हणून हांव सांगतलो की आमी आझाद मैदानाचेर येवपाचें बंद केला म्हणून त्या बरोबर हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो तुम्ही आता सगळे आसा ते वेग उलयता आता आमच्या चिमलकरांक वचून हांवें कितें सांगपाचें इतक्या राती कडेन तुमचें कितें तरी पत्र जाय आमकां लोकांक दाखोवपाक की आमी हांगासून हे शिफ्ट करता म्हणून त्या बरोबर तांणी म्हाका सांगलें पत्र दिता म्हणून आणि जवळ रातच्या 11:15 कलेक्टराच्या मार्फत ते केदार नायकान दिल्ले जे पत्र जे आसा
ते माझ्या हातान त्यांच्यानी दिले. ते पत्र व्हरून आमच्या चिमलच्या नागरिकांक आम्ही दाखयले आणि त्या बरोबर आम्ही मागीर ओल्ड गोवा आसा ते आमचे महाआंदोलन घेतले. आज सांगपाचें अशें आसा, आज या 44व्या दिसा आमचे तयार जे आमचे आंदोलन चालू असले, हंगर स्ट्रायक चालू असलो, तो आज आम्ही हांगासर शिफ्ट केल्लो आसा. हांव सगळ्यांक आमच्या सोबे बाजार सांगूंक सोदता की दोतोर जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत तो नेगार गेल्लो आसा आणि जो कितें तेंच्यांनी पत्रव्यवहार केलो, आमकां जे लेटर दिलें ते चुकीच्या पद्दतीन दिलें. खरें म्हटल्यार युनिटी मॉल वेगळो प्रोजेक्ट, त्याचबरोबर प्रशासन स्तंभ वेगळो प्रोजेक्ट. आम्ही 30 तारखेपासून हीच मागणी करीत आसा की दोन्ही एंटायटी ज्यो आसा वेगवेगळे आसा त्यांना आमकां दोन्ही वेगवेगळी पत्रां मेळपाक जाय. सो त्या दिसापासून हांगासर या सरकारान आमचे कडेन कसलोच संपर्क दवरलेलो ना, कसलोच संपर्क दवरलेलो ना, ना कशाच प्रकारच्यो त्यांच्यानी वाटाघाटी केल्ल्यो ना. हांव अशें म्हणटा, समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदता ते अशें की 30 तारखेर जे कितें आमकां येवपाचे हांगासर आडयले आझाद मैदानाचेर, त्याच्या फाटल्यान या बीजेपीची आणि डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकाराची कूटनीती असली आणि ही कूटनीती अशी की हांगासर या युनिटी मॉलाच्या बाबतीत आणि प्रशासन स्तंभाच्या बाबतीत अजून आमकां क्लॅरिटी मेळना. आमचे आंदोलन करते जर तर 30 तारखेर हांगासर पाविल्ले, समजा आम्ही हट्ट धरलो ना आम्ही आझाद मैदानाचेरच करतले म्हणून, जाल्यार हे जे बीजेपी पार्टीचे लोक जे आसा, कार्यकर्ते जे आसा, त्यांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष ताका हांगासर एकोमोडेट करपा खातीर तुम्ही आमचेर 163 कलम लायले. अरे बाबा नो, कायद्यान खंय आसा की 143 कलम जे आसा फक्त चिमलकारांक लावपाचे म्हणून हांगासर या आझाद मैदानाचेर बाकीचे लोक 3 ते 3 वयर ग्रुपान जमाना. तुम्ही जे हांगासर कार्यक्रमा खातीर तुमच्या बीजेपीचो जो येदो व्हडलो हे आसा, संघटना आसा, ते दिसा हांगासर येवन तांच्यांनी धुडगूस घालूंक ना, उत्सव साजरे करूंक ना. केले बरे,
मागीर फक्त आमच्या या एसटीच्या आणि आमच्या बहुजन समाजाच्या आंदोलनाक तुम्ही हो प्रतिबंध कित्याक केलो हो म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंतांक प्रश्न आसा. तुम्ही तुमची पोळी बाजून घेतली. गरज सरो वाईज बरो ही उक्ती जी आसा तुमका बरोबर लागू पडटा. तुमच्या अध्यक्षाकडेन या आंदोलनाच्या ठिणगीचो हे पावचे न्हू म्हणून धग पावची न्हू म्हणून तुम्ही सगळे कितें व्यवस्थापन केलें आणि ज्या प्रकल्पाच्या संबंधी एक 4-5 ओळीची सुधारणा करून इंडिपेंडंट 2 लेटरां दिवपाक आज तुमका 11 दीस लागता. अरे ना तुम्ही दोन्ही प्रकल्पा खातीर कॅबिनेटाच्या हें घेतलेली बांध्यता घेतलेली पण 4 तारखेर तुमचे कॅबिनेट झाले न्ही. प्रश्नचिन्ह कित्याक उबे रावता ते सांगता. उल्लेख करपाक जातालो तुमचे जे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर आसा अथवा आमकां गोंयकारांक समजपा खातीर खऱ्यांनीच थंय आमी हे आसा दोन्ही प्रकल्प जे आसा ते चिमलासून फाटींग येता. हे तुमच्यांनी जाहीर करपाक जाताले करूंक ना. उठसूट हे जे कलेक्टर जे आसा डॉक्टरा मदी मुख्यमंत्र्या मदी आणि माझ्या मदी हेचो वेटलँडाचो चेअरमॅन म्हणून बीएमसीचो चेअरमॅन म्हणून हो मिडिएटर आसतालो. आज ते खंय आसा ना ते हांवें 10 वेळा तरी तांकां मेसेज घातलो. मेसेज धाडलो तांकां की आमकां डॉक्टराची अपॉइंटमेंट जाय म्हणून ना अपॉइंटमेंट दिना म्हणजे कितें हे सगळे आदिवासी आसा आमी लोक तुमच्या हिजगणतीक ना आमी चलयला कितें तुम्ही आमचे माय बाप आम्ही कोणाकडे तक्रार करपाची. जो माय बाप आसा तो जर असो निर्दय जर जाता असत आमच्याकडे ढुंकून पळयना. अरे तुमचो इगो गेलो फोंडान घाल तुझ्या इगोक चलयला कितें. इतकी आत्मप्रौढी मिरवू नका काबार जातले तुम्ही. ही लोकशाही आसा. लोकशाहीन लोकांच्या मताक व्हॅल्यू आसा त्याचा आदर करा. हे फक्त चिमलान घडटा अशें ना. हांव थंयसर नुवें गेल्लो शब्द दिल्लो आमी की चिमलकार खंय गोंयकाराचेर अन्याय जाता थंय पावतले म्हणून. काल मिराबाग गेलो. मिराबागूय तेच 280 कोटीचो प्रोजेक्ट बाबा. आणि कितें जुवारीसून उदक येता अशें संगमपूर सांगासून अशें उदक येता. दोनूय उदक मेळटा एकमेकाक आणि हे मदीं मेले आसा ते बांद बांदता. 8 गांव उडपाचे आसा 8 गांव. आणि बाब सुभाष शिरोडकर त्याच्या गांवांक फक्त 2 MLD उदक लागता. हांगासर 50 MLDच्या हेज्या खातीर उदका खातीर हो बांदणारो बांदता. आणि हे कोणाक हे व्हडले इंडस्ट्री आसा तांकां उदक पावोवपा खातीर आमी सांगला. अरे चलयला कितें तुम्ही सामके म्हणजे सामके इतके तुम्ही हुकुमशाह जाल्ले आसा. लोकांच्या मतांक तुमकां आदर ना. आयज आमी चीफ सेक्रेटरीची मागिल्ली आसा अपॉइंटमेंट मागिल्ली आसा. पळोवया आता अपॉइंटमेंट दिता काय ना ती. कारण या सगळ्या सेक्रेटरी जे कोण आसा हितून प्रशासनान जमलेले त्यांचो बापूय तो न्ही. त्यांचो बापूय तो. या बापाय काय जावचो विचारता बाबा आमी कितें सांगता ते खरें काय फोट.
दिवपाक लायता तांकां लेटरां वेगवेगळी. त्याच बरोबर थंयसर आमकां रिस्टोरेशन जाय. जे कितें त्यांनी नुकसान केल्लें आसा जीटीडीसीन थंयसर आमकां रिस्टोरेशन जाय हें आमी मागतले. तेन्ना बाकी कितें आसा चीफ सेक्रेटरीक आम्ही मेल केला. आम्ही चीफ सेक्रेटरी सकाळी मेल केला की 5 जाण कोण मेळपाक सोदता. तसो त्याच्या ऑफिसांसून अजून आमकां काय रिप्लाय येवंक ना. मे बी तो 3-4 आपूंक शकता. मात आमी रावता. मात एक सांगूंक शकता की जे पर्यंत जे आमकां हे प्रोजेक्ट दोनूय स्क्रॅप जायना चिमला गांवांच्यान ते पसून आमी हांगाच रावतले हे आमी ठामपणे सांगता. सगळी व्यूहरचना आंदोलनाची आमी खंयसर वचपाक कितें करपाक जाय ते हांगसून करतले. आनी एक शिटकावणी दिसता अशें जावपाक जाय हिस्टोरीक हे आंदोलन ह्या वाटेर वचपाचें आसा हे बीजेपी गव्हर्मेंटान अजून केन्ना पळोवंक ना. सो तेच्या पयलीं सरकारा कडेन मागता जे इतले दीस आतां तुमी 10 दीस आमकां थंयसर लेटर दिवंक ना सारके. म्हणजे पयर कॅबिनेटूय जाले कॅबिनेटानूय तुमी कांय सांगोंक ना डिस्कशन. एक्चुअली हे दोनूय प्रोजेक्ट मेळून 500 कोटीचे प्रोजेक्ट कॅबिनेटान तेन्ना अप्रुवल जाल्ले आनी एव्हरी कॅबिनेट जावन सीएम मागीर ब्रीफ करता आनी सांगलेले की हे दोनूय प्रोजेक्ट चिमला येता म्हणून. तर तशें तेणी कांयच सांगोंक नासा. दुसरो प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट आसा तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट येता तेजो जॉयंट सेक्रेटरी आहा फायनान्स डिपार्टमेंट तेकाय लागता प्रणब भट. तेणी एग्रीमेंट मेळ्ळें आसा एनबीसीसी कडेन हांगाच कंपनी आहा की ते प्रशासन स्तंभ बांदता म्हणून. आनी दुसरो आहा तो प्रोजेक्ट आहा तो जीटीडीसीचो. सो हे दोनूय डिपार्टमेंट सोडून गोवा टुरिझम डिपार्टमेंटान हे एक लेटर दिल्लें आसा आमकां दिशाभूल करपाक. दुसरो गजाल अजून तशें पत्रे तशेंच आसा मशिनरी तशीच आसा. जी कन्स्ट्रक्शन लायसन फी भरलेली ते कन्स्ट्रक्शन लायसन आतां रिजेक्ट जाल्लें आसा कोर्टान भायर मारलेलें आसा. आनी तुमी जर म्हणटा शिफ्ट करता जाल्यार 1 कोटी सुमार कन्स्ट्रक्शन तुमचे पयशे अजून जीटीडीसीचे थंय पंचायतीन कित्याक बेश्टे आसा. सो आमकां हितून सगळें कळटा की सरकारचे विलिंगनेस ना खंय ना खंय आमचे एक कितें म्हणटा आमचे कितले पर्यंत आमी हें आंदोलन फुडें व्हरूंक शकता ते सरकार आमची पळयता. सो आमी ठामपणे सरकाराक सांगता की जेन्ना पर्यंत आमकां जे आमी प्रोसिजर सांगला त्या प्रमाणे ही ऑफिसराक कोण लेटरां मेळना डायरेक्शन्स मेळना सीएम तांकां काय मिटींग घेवन सांगना ते पर्यंत आमी हांगा ठामपणे रावतले आनी आमच्या आंदोलनाची दिशा कितें आहा ती हांगसून आमी करतले. आयज एकूच दीस हांगा सर तुमी काय ना तेच तुमकां सांगला न्हू जेन्ना पर्यंत आमकां मेळना ते आमी हांगा कंटिन्यू करतले आनी एवरी डे तुमकां अपडेट दितले. मात कशेंच आमी हांगासरले आझाद मैदानाचे हालपाचे ना. कितें दिसता की हांगासर कितें बदल कदंबा पठारा वयल्यान तुमी हांगा शिफ्ट केला. हय हंगर स्ट्रायक आमी हय पूण तुमकां कितें दिसता की हांगासर कंटिन्यू करून कितें बदल जातलो कारण कित्याक म्हणलें कारण तुमी ज्या जाग्यार बसले त्या जाग्या वयल्यान सीएम जावं कितलेशे मंत्री त्या रस्त्या वयल्यान पासार जाता. हांगा कितें आसा हांगा पळय खूब गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटां सगळीं हांगा जाता. जीटीडीसी हांगा आसा जो बिडिओन लायसन दिल्ले जो ग्रामसभा दिला बिडिओ हांगा डीओपी हांगा आसा गव्हर्नर आमकां लागीं आसा सगळें हांगसर लागीं आसा. सगळें आमी कितें करपाचें आहा ते मुख्यमंत्रीचे ऑफिसूय हांगसर लागीं आसा. सो कितें करपाचें आहा त्या रचना आमी हांगसरूच करतले आनी जे परत आमकां ज्या मागण्यो पूर्ण जाना म्हणून आमी हांगसर शिफ्ट केल्ले आसा. अशें अनेक प्रोजेक्ट थंय चालू आसा काम चालू आसा ते म्हणजे बीजेपीचे ऑफिस ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा ना अजून ड्राफ्ट नोटीस हे कितें म्हणटा तो रिपोर्टूच फायनल जावंक ना. गेल्या काही प्रिलिमिनरी मिटींग जाला तेंच्यांनी त्या मिटिंगेन डिसायड कितें ते आर्ग्युमेंट कितेंचेर उरला बेस की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स 2 दाखयला तेंच्यांनी. एक झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभाचे ते दाखयला ती एरिया दाखयला वयली आनी दुसरो आहा तो कॅचमेंट एरिया तळ्याची दाखयला. म्हणजे जे थंयसर पावस पडटा युनिटी मॉला कडेन पावस पडटा जाल्यार त्या एरियान पावस पडटा ते उदक म्हणटा उदक ते तळ्या कडेन वचना अशें ते म्हणटा. सो 2 सेपरेट दाखयला. म्हणजे आमी तेजेर कांयच कमेंट करना अजून कित्याक रिपोर्ट अजून फायनल जावंक ना. जे सीएम म्हणटाले ते दीस की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स आनी हे दोनूय प्रोजेक्ट पडना ते रॉंग आसा. अजून रिपोर्ट फायनल जावंक ना. आमी अजून सायन मारूंक ना. आमचे बीएमसी चेअरमॅन आहा आमचे हायड्रोलॉजिस्ट आमचे विलेजर्स आहा तेंच्यांनी सायन मारूंक ना आनी रिपोर्ट शेनवार पर्यंत परत आमकां मिटींग मागला. मात ते म्हणसर आमी रावतले. रिपोर्ट जर फायनल करनासतना आमची सायन मारनासतना तेंच्यांनी जर फायनल करून सीएमाक सबमीट केलो भेटलेल्यान नोटिफाय केले तर आमकां रायट आसा ऑब्जेक्शन घालपाक हे करपाक चॅलेंज करपाक आमकां रायट आहा. पण रिपोर्ट सेपरेट हे आंदोलन आमचें आहा ते चिमलाच्यान दोन्ही प्रोजेक्ट शिफ्ट शनिवारा तुमची परत मिटींग आसा मिटींग आसा आनी जातलें कशें होऊ तें जातलें अशें तें जेन्ना ही मिटींग जाल्या उपरांत जे कितें तितूनच्यान मिनिट्स जे तयार जातले ते मिनिट्स आसा ते वेटलँड बॉडीची जी मिटींग आसा पळय तेंचे कडेन वतले. जे कितें आमचें ऑब्जर्वेशन आमी कितें मांडलेलें आसा तेंच्यांनी कितें दिल्लें आसा ती सगळी तेजे कडेन वतलीं आनी थंय गेल्या नंतर मागीर जो आसा पळय न्हू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जातलें एरिया कितकी आसा कोण झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येता काय येना हे मागीर तेन्ना कळटलें. हेका लागून मातसो थोडो टायम स्पेन आसा न्हू तो वयतलो. पूण ताच्यान पयलीं ह्यो ज्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय कळ्ळें न्ही ते आमकां हें केल्लें जाय कळ्ळें न्ही. ही 2 पत्रां आसा वेगळी वेगळी आनी ते रिस्टोरेशनाची इतको तेंप म्हणून दवरतले थंय.
पण आमच्या मग हितून संभ्रम जाता कित्याक जेन्ना सीएमानूय स्टेटमेंट करूंक ना की आमी काडले म्हणून हांगासरलें कळ्ळें न्ही संभ्रम आसा न्हू म्हणून म्हाका दिसता की आतां हें कशें आसा कितें तरी जेन्ना कसलेच तरेचें म्हणजे कसो आसा तुमी कोणाक रीण दिलें आनी जेन्ना तो रीणकारी आसा जेन्ना तुका हें करता पळय काय न्हू दिसता न्ही किंवा म्हाका हें करता म्हणून टाळटा म्हणून तर हेज्या मनान पयशे दिवपाचे ना ते म्हाका बरोबर काय न्ही तशी गत जाल्ली आसा हां अरे काल पर्यंत इतके तेका हांव थ्रू हांवें तुका सांगलो कलेक्टर वॉज अ मिडिएटर कळ्ळें न्ही तेजे कडेन इतके मॅसेज धाडटा तेजे अपॉइंटमेंट मागता अपॉइंटमेंट दिना हेचो अर्थ कितें जाता हां एक पर तुमी आमकां अजून ग्रांटेड धरता तुमकां म्हणजे आमच्या आंदोलनाची धग लागूंक ना ती आतां आमकां धग तुमकां एक शेकोटी घालची पडटली हां वेगळी हां जेणे करून ती धग लागपाक जाय हां अशें करचें पडलें न्ही